स्टेटमेंट की ग्रँड ओपोजिशन अलायन्स म्हणल्यार गोवा हे आता जातले आनी हे जाता आनी हे जिल्ल्यांत न्ही हे फुडें आसतलें हो जो ताणें स्टेटमेंट केला हाजें हे विधानाचें हांव स्वागत करता. एज अ मेंबर ऑफ दीस अलायन्स विथ द काँग्रेस which is a pre-poll alliance and as a senior legislator in the opposition हांवें जे तांकां एक केल्लें ताजें एक कितें तरी फुडें पावल वता फुडें पावल मारतात हें पळोवन म्हाका खोशी भोगता. पूण तातूंत एक आहा हें जें कितें उलयता तें जावपाकूय जाय. सो इट शूड नॉट ओन्ली बी बाय वर्ड्स, इट शूड बी बाय डीड्स. हें एक्चुअली अलायन्स म्हणटा 55 जावपाक जाय हें एक आसा. आनी एक ग्रँड ओपोजिशन अलायन्स ओपोजिशनानूच आसचें ना, हें रुलिंगान पावतलें आनी रुलिंगान पावून हें एक गोंयकाराचे अस्मितायेचो आवाज जातलो. तोय गोवाच जाता. गोंयची अस्मिताय हें एक व्हडलो इशू आज गोंयांत गोंयकारांक लेखना हें आमी पळयना. आनी गोंयची अस्मिताय म्हणटा ती केन्ना टेस्ट जाली, ओपिनियन पोलाक टेस्ट जाली म्हणून तो आमी अस्मिताय दीस म्हणून म्हणटा. आज गोंयची अस्मिताय म्हणल्यार गोंयकारपण हें चड गरजेचें. आनी गोंयची अस्मिताय जे भशेन रेफरंडम जालो तसो सगळीं इलेक्शनां जीं आतां गोंयांत जावपाचीं ना, जिल्ला इलेक्शन, म्युनिसिपालिटीचें इलेक्शन, एसेंब्लीचें इलेक्शन आनी खंयचीं इलेक्शनां हे सगळ्या इलेक्शनांनी आमची अस्मिताय आमी फुडें हाडून गोंयचे अस्मितायेचो आवाज म्हणटा तो व्हड जावंक जाय आनी गोवा शूड फायट BJP हें जावपाक जाय आनी हांव ताजें स्वागत करतां.